बंपर लागता हे लागता हाची काळजी घेवची पडटली। आयज काय ना, सरळ स्टार्ट केली तूं ताजे वेल्यान वतलो। जी पयली गाडी येता ती हांगा येतली, हांगा रावतली। खंयचेय 4 व्हिलर आसा, मदीं 2 व्हिलर आसा, दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आसा, म्हणजे 2 लेनी आसा त्यो 4 व्हिलराक एक लेन आसा ती 2 व्हिलराक परत एक फावटी 2 लायनी लागतल्यो, 40 अश्यो जातल्यो। ह्या सायडीन 8 आसा त्यो आमच्यो 4 व्हिलर आसतल्यो, दुसरे सायडीन 8-7 आमच्यो 4 व्हिलर आसतल्यो। अशा प्रमाणे हे सगळे आमचे मुखार वतले। म्हणूनच बरें दिसता की आमी हे घाले नंतर आयज दुसरे कडेनय आमकां दिवार आणि पणजे बेती ह्या पंचायतींनी आमकां सांगले आसा की तुमी आमकां पॅसेंजर पसून टिकेट लायले जर जाय जाल्यार आमकां हरकत ना, आमकां बरी सेफ आनी फास्टेस्ट आनी कम्फर्ट आसली रोरो फेरी जाय। म्हणून त्या हिशोबान आमी दुसऱ्याचेरय विचार करतात। हे जर सक्सेसफूल जाले जर जायत एका म्हयन्या भितर आमी हाचो रिव्यू घेतले, ही ऑपरेशन्स कशे जाता ती पळयतले आनी ताच्या नंतर आमी दुसरे कडेन तो विचार करतलो। म्हणूनच आयज आमच्या गोंयच्या जलमार्गाचो पूर्णपणे वापर करपा खातीर ही एक बरी सेवा आसा। हातूंतल्यान जर टुरिजम वाडटा जर जाय जाल्यार टुरिजम सेक्टराकय आमी मागीर परत पळयतले की आमचे कडेन आशिल्लो जो 100 किलोमिटर्स ऑफ नॅविगेबल जो रिवर्स आसा तातूंत भितर कशा प्रकारे टुरिजमाक बूस्ट दिवपा खातीर असले जे आमकां हायटेक वेसल्स आसात ती वापरपाचो प्रयत्न आसतलो। आतां प्रश्न उरता तो खुबशे आमी आयकूं येता की फेरीच्यो चार्जीस आसात ते आमी तर सुरवातीक तयारी केल्ली की पॅसेंजराक पसून आमकां हे लावपाक जाय आशिल्लें, ताजे नंतर आमकां 2 व्हिलराक घालपाक जाय। कारण रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट अशा सर्कमस्टन्सीसा भितर करता की आमी जितको ह्या सेवेचेर सेवा दितात 1% पसून रेवेन्यू आमी परत कलेक्ट करनात। आनी जेन्ना आमकां मॉडर्नायझेशन वचपाक जाय, जेन्ना हायटेक फेरीज घालपाक जाय तेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता फायनान्सा कडल्यान की तुमचो रेवेन्यू कांयच ना। सो त्या खातीर आमी बारीकशे एक रेवेन्यू बेज केल्लो, पूण तरी आसतना पॅसेंजरांचे अजून पर्यंत आमी कांय हे केलें ना। फक्त जर पॅसेंजर ट्युरिस्ट आसलो जर जायत आयडेंटिफाय जालो जाल्यार ताचें मेकॅनिझम आमी ड्रॉ करतले। आमी आयज सगळे सदांच उठून वचपी पॅसेंजरांनी पास काडलो जर जायत 4 व्हिलराक ताका 600 रुपया पडटले। आनी जर ताणें पास काडलो ना, केन्नाय येवपी पॅसेंजर आसा जर जायत गाडी येता जाल्यार ताका प्रत्येक फावटीक 30 रुपया भरचे पडटले। आमी ह्यो सगळे रेट्स आसा पळय न्ही त्यो परत एक फावटी रिव्यू करतले 1 म्हयन्याच्या नंतर। एखादे वेळ आतां म्हजे कडेन हे आयिल्लें की आमच्या भुरग्यांक व्हरपी ज्यो बसी आसतल्यो किंवा आमच्यो व्हॅन आसतल्यो हांचे खातीर कितें रेड्यूस करपाक नक्कीच आमी एक फावटी बसले नंतर रोखडोच रिव्यू घेतलेले सरकारा कडच्यान घेतले। जर खंयचेय इन्स्टिट्यूशन त्या हायस्कूल जावं कॉलेज आसा त्या कॉलेजीन तांकां प्रमाणपत्र दिली, सर्टिफिकेट दिली की आमचे भुरगे थंय ट्रॅव्हल करतात, निश्चितपणान आमी रोखडोच ताचेर परत एक फावटी रिव्यू घेतले आनी हे रेट्स भुरग्यां खातीर आसा ते रेड्यूस करतले। म्हणजे लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना, लोकांक जाय तशी सेवा आनी किफायतशीर एफोर्डेबल करपाचो प्रयत्न आमचो आसा। सरकाराची सेवा आसा आनी कांय प्रमाणान आमकां रेवेन्यू मेळोवपा खातीर आनी आमकां जस्टिफाय करपा खातीर की दुसरे रूट्स आसात तेय आमच्या मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी यूज करून फास्टेस्ट आनी सेफ्टी आनी कम्फर्टेबल फेरी सेवा दिवपा खातीर आमी वापरपाचो प्रयत्न करतात। सर, ह्या जी फेरी पयलीं जे प्रायसीस आसले तशेंच आसतले काय एका कितें ना? थोडेशे आमी वाडयले आसात। कितले वाडयले? 10 रुपये पयलीं आसले, आतां पास घेत जाल्यार 15 रुपये जाता। आतां कितल्या वर्सांनी वाडयल्या फेरीच्या? 96 आमी लास्ट केले 10 रुपये, 96 उपरांत आतां वाडयले 96। पूण तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार सुरवात फेरी सेवा सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर 2 व्हिलराकय हे लायताले। मदीं एक पॉप्युलर मिनिस्टर आयलो आनी तांणी ते म्हाका दिसता की ही सेवा म्हणजे 2 व्हिलराक तांणी कमी केले आनी तेन्नाच्यान ते 2 व्हिलराक पयशे लागनात। म्हाजें तर मत आसा की मातशें तुमच्या 5-5 रुपयांनी पसून एक बरी सेवा, कम्फर्टेबल सेवा, सेफ आशिल्ली सेवा तुमकां मेळपाक शकता। लोकांनी ताचेर विचार करचो, जाणे करून जे थोड्या प्रमाणात रेवेन्यू जाता तातूंत भितर पसून आमी मोठ्या प्रमाणात चेंजीस हाडपाक शकतात। आमचे 5 रुपया स्कुटरीचेर लायले जर जाता जाल्यार वर्साक आमचे कडेन 4 नवे फेरी घेवपाक जाता, इतको जाता। तुमचे 5 रुपया वता पूण त्या 5 रुपयांतल्यान सेवा जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणांनी फास्टेस्ट मेळपाक शकता। आमी आयज सादारण ते आमकां इनकम जे आसा सादारण 50 लाख 56 लाख 60 लाख अरावंड आमकां इनकम वर्साक आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या रुटांतल्यान ते 60 लॅक्स आसा आनी आमचे एक्सपेन्सीस आसा ते 76 crores, वीच डज नॉट मॅच एनी वे फॉर फायनान्शियल हाजे खातीर। पण तरी आसतना आमी म्हणनात की हे सेवा आसा म्हणटकच सरकार ह्या लोकांचे आसा, लोकां खातीर सेवा दिवपाक जाय, आमी हें कार्य करीत आसात। पूण तातूंतल्यान जर
बारीकशा प्रमाणात जर आम्ही 5 रुपया पसून दिसाक काढले जर जायत स्कूटरवाल्यांनी मोटरसायकलवाल्यांनी जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात अश्यो सुंदर अश्यो सेवा तांकां मेळपाक शकता. सर हे दोन्ही फेरी बांदपाक कितले लागले कॉस्ट हे दोन्ही फेरी हे आता पळय ह्यो फेरीज आमी केल्ले आसा त्यो सरकारान हातून भितर इन्व्हेस्टमेंट केले ना. दिस इज बिल्ड ऑपरेट तत्वाचेर आमी करतात. आमकां 6 फेरी चलोवपाक जो खर्च येतालो तितकोच खर्च आमी हांकां दितात आनी ह्यो फेरीज बरे तरेन मॅनेज करतात. कारण खुबशे फायदे आसात की हातून भितर AC तुमकां कंपार्टमेंट मेळटा पॅसेंजरा खातीर फुडल्या दारान वता आसतना त्या पॅसेंजराक चुकून येवपाक नाका. तांकां सेपरेट लेन आसा, पॅसेंजर सेफली येतात, बसतात, कम्फर्ट घेतात, AC आसा. दुसरे वटच्यान इंजिनाचो कोणाक त्रास ना. तुम्ही पळयलात की पयलींच्यो फेरीज आनी हातून भितर लक्झरी कितली आसा ती, कम्फर्ट्स कितें आसा ती. वी शूड नॉट बी कंपेरिंग की पयलींचे पयशे कितले आसले आनी आतां कितें. आमी पयलीं पळयलें जर जायत नॅनो कार सेफ्टी आसा काय बाकीच्यो ऑडी जावं हातून भितर कितें आसा. आमी नॅनो बसून सेफ्टी येवजपाक शकता पूण ते सवाय भितर जाता. आयज तुमकां पळयता ती लक्झरी क्लास, कम्फर्ट क्लास आयज तुमकां सिस्टम मेळटा. म्हणूनच एनवायरमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, आमच्या सेफ्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान, आमच्या स्पिडियर सेवा दिल्ले हातूंतल्यान आमकां बरी सेवा आयज मेळपाक शकता. कॉस्ट कितले लागले सर कॉस्ट? हो जो कॉस्ट आसा तो सरकारान घेतले ना. ही बिल्ड ऑपरेट करतात ते आमचे विजय मरायन एक नामांकीत कंपनी आसा जी शिप बिल्डिंगान भितर खूप माहीर आसा, जांचे एक्सपोर्ट्स आसात भायल्या देशांनी, UAE आसतले किंवा बाकीच्या बऱ्या देशांनी तांचे एक्सपोर्ट तांचे शिप्स आसात ते वतात. तांचे कडच्यानच ही गोवन कंपनी मेक इन गोवा हे केरला जावं बाकीचे खंय हें केलें ना. म्हाका अभिमान आसा आमचे जे तुमचें नांव सूरज, विजय मरायनाचे मालक सूरज हे आसात. आय वूड लायक टू टेल अबाउट दी टेक्नॉलॉजी. सर तेच्या पयलीं एकूच विचारता म्हाका सांग, आयच्यान सर्वीस सुरू आयज सर्वीस ना. 14 तारखेच्यान ज्या वेळार मुख्यमंत्री येतले 14 तारखेचेर आणि बाकीचे आमचे गेस्ट येतले, सदानंद तानवडे जे आमचे MP राज्यसभा तेय येतले आनीक आमचे ते सगळे आमचे प्रेमेंद्र बाब येतले, राजेश फळदेसाय जे कनेक्टेड आमदार आसात, मोन्सेरात बाब मिनिस्टर आसा त्या सायडीन रिबंदर, हे सगळे येतले आनीक आमचे IAS सेक्रेटरीज बी सगळे येतले आनी 14 तारखेच्यान घेतले. आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कोऑपरेट करपाक जाय. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट, म्हजी एक विनंती आसा सगळे जे आयलंडाचेर आसात तांचे की तुमकां एक बरी सेवा आसा तातूंत तुमी वेलकम करात, बरी स्टेप्स घेयात आनी आमकां मदत करात की प्रोटेस्ट हे ते आमी सगळे करयात. सरकार लोकांचे आसा, तुमच्या एफर्ट जायना जर जायत निश्चितपणान आमी रेट्स आसा ते रिव्यू करतले, पूण एक फावटी त्या सेवेचो लाभ घेवन पळया. इमर्जन्सी कितें तुमी हें धरला सेफ्टी इमर्जन्सी कोणाक इमर्जन्सी जाल्यार सोमतें मागीर तांकां हें करपाक हार्ट अटॅक बी कितें आयले जर जायत जाल्यार आमी CPR दितात न्ही. त्याच धर्तरेचेर दोनी हातून भितर एक मशीन आसा. तात्काळ जे कितें हें करपाक जाय एक टॅक्निशियन उरतलो आनीक एक मनीसय आसतलो जो तांकां CPRच्या बदलाक what is that machine? Defibrillator. There's a defibrillator on board and the crew will be trained to give that electric impulse if there's any kind of an untoward situation. Otherwise, all the safety procedures that we are maintaining, you will have medical aids, whatever possible in this, because this is just a 5 to 7 minutes journey. For in that 5 to 7 minutes, whatever medical emergencies emerges, we will have control over it. टुरिस्ट कशें आयडेंटिफाय करतले ना टुरिस्टाक आमी जरी ते हें केल्लें आसा, इनिशियल स्टेजीस आमकां कळटले. आतां समज ह्या सेवेचो मिसयूज जावपाक जायना. आमचे लोकल्स आसा ते भायर उरले आनी सगळे टुरिस्टांच्योच गाडयो आनी टुरिस्टच भरले जर जायत जाल्यार जे आयलंडर्स आसा तांकां फेस जातले. म्हणून आमी केला 50 रुपया टुरिस्टाक घालपाक जाय. कारण अशें टुरिस्ट आयडेंटिफाय करतले आमी. ताजे नंतर एक मेकॅनिझम काडटले जांचे कडेन आधार कार्ड ना गोंयचे, ताका टुरिस्ट म्हणटले आमी. ताका विचारले जर जायत आधार कार्ड आसा, पूण हो आतां इमिडिएट आमी करचे नात. कारण आमकां हें आसा की कोणा कडेन जर ID कार्ड खंयचेय गोंयचें आधार कार्ड आसतलें कितें आसतलें, हें कार्ड दाखयलें जर जायत तो गोंयकार म्हणून कळ्ळो. आमकां तो मिसयूज जावपाक जायना. म्हणजेच एखादे वेळ टुरिस्ट गाडयो येतल्यो थी उबी करतले आनी ते 500 रुपया तांचे कडच्यान ह्या सेवेक काडटले आनी ते 2-2 ट्रिपी देंवचेच ना. जाल्यार कितें, जर ते ऑक्युपाय करून AC कंपार्टमेंट ऑक्युपाय करून रावले जाल्यार तांकां प्रत्येक फावटी पयशे मोडचे पडटले. म्हणून आमी 50 रुपया टुरिस्टा खातीर घाल्ले आसात आनी टुरिस्ट हे आयडेंटिफाय कशें करतले तर आमी ताका कार्ड ना जाल्यार जर कामाक कोण कोण आसा हे डिपार्टमेंट कामां पळय आमी आमचे उक्रूच हाजेर हें केलें ना. द टोटल सर्विसीस आर प्रोवायडेड बाय विजय मरायन
दे आर एक्सपर्ट इन दीस. आयज हांचो एक जो हो आसा कॅप्टन पसून आसा पळय न्ही, ही इज लायक अ पायलट. ही हॅज टू नेसेसरिली गो थ्रू number of hours, prescribed number of hours training before taking passengers. How many hours they have to go? Almost we have to go for about 100 hours of training. 100 वरां तांकां बेस्ट ट्रेनिंग दिल्या आणि त्याच्या नंतर ते गेल्या. तुम्ही म्हणटाले की रोरो फेरीत परत परत कित्याक डिले जाता. वी वॉन्टेड टू ट्रेन दॅम इन सच अ वे. जस्ट नाव यू सॉ, तुम्ही जेन्ना दोन्ही फेरी येताल्यो तेन्ना तुमकां दिसताले त्यो आपडटली म्हणून. आमी मोटरसायकली जशी तांणी टर्न केला तशें तितके एक्सपर्टायज तांकां मेळ्ळें आसा. म्हणूनच दॅट म्हणजे आमी हें केल्लें आसा. कारण पायलट्स आसात ते 3 पायलट्स इन गोवा. गोंयकार कितले आसा हांगा काम करपाक? गोंयकार किती गोंयकार स्टाफ म्हाका दिसता हे सगळे गोंयकारच आसतले. वॉट इज दॅट आमी मॅनेज करना ते कळ्ळें न्ही. ते तांकां सर्विसीस आसा त्यो ऑल इन्क्लुजीव दॅट. थँक्यू सर नावा मातशी सर दोन्ही. एक आसा ती द्वारका. एक रोरो फेरीचें नाव आसा तें द्वारका आणि दुसरे फेरीचें नाव आसा तें गंगोत्री. येस सर. सर इंजिनाचे डिटेल 2 इंजिन आहा नका. ही विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स. ही विल गिव. The ferry boat is installed with 2 main engines manufactured by Cummins, and the thrusters, that is the main propulsion, is from Europe by Thrustmaster, Hydromaster. So both engine will be working at the same time. Yes, both engines are working at the same time. So propeller will be against each other, or it is? So this is a 360 degree, like I said, it's a Thrustmaster by Hydromaster propulsion. It's a 360 degree rotating propulsion system. Okay. So the rudder and the propeller are integrated. They'll rotate together. So that gives a high maneuverability for the pilot. So it will be designed for the high current also. Yes, so the engine horsepower chosen is such that even there is some high kind of a cross current, the ferries are equipped to handle that kind of cross current.